Bapa, आप लोग सिद्धियाना तुझी
जिवीच्या मोलाच्या दिसाचो पावस आमी उल्हास करता. तुजी मिठे नाशिकी ताकदीन तिका भिनून आनी तुज्या भोवता सरांनी सासणाचे सूख फावो कर. आमच्या सोया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरोदी तुजी सोबी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी आजून चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकां वाचप. सगळ्याच वाटांनी आकार जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात ते हांव आयकतां. ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजे वट्टान पळोवंक रावूंक लागले. घडये तो फासांत पडून फटवलो. आमी ताका जिखतल्या आनी ताचो सूख घेतले. पूण एका बरोवन बिरा सारको सर्वेस्पूर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत पडटलो आनी ते सगळा पडटले. आपूण हारवलो म्हणून ते लोचेन पडटले. केदी लॉस सदां करपाची विसरू नजो दिसता. पूण तूं दोनवाराच्या सर्वेस्पराक सगळ्या नीतीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेता. तर ताचो तूं सूख घेतलोय तो म्हाका कळून दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायन करात. सर्वेस्पराची म्हाकाणी करात. ताणें नश्ट्या मनशाच्या हातांतलो गरिबाचो जीव निवारलो. देवाचें उतरलें. सगळं स्वामी आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मागलो. ताणें म्हजो कालो आयकलो. सगळीं म्हणया. आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मागलो. ताणें म्हजो कालो आयकलो. सर्वेस्पराक हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें व्हड. सर्वेस्पर म्हजें व्हड म्हजें व्हड. म्हजो सर्वंटार म्हणल्यार म्हजो देवूच सदा. आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मागलो. ताणें म्हजो कालो आयकलो. तो म्हजो दार म्हजो बळिश्ट आदार. म्हजो किल्लो म्हजो आसरो. ताका सगळो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता सदा. आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मागलो. ताणें म्हजो कालो आयकलो. मरणाची नारां सोर भोंवडी म्हजी उदास केली. नाटक करपाचो डर म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांगींनी म्हाका बांदलो. मरणाच्या बांदवासांनी म्हाका दवरलो सदा. आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मागलो. ताणें म्हजो कालो आयकलो. आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मागलो. आदार दी म्हूण देवाक प्रार्थना केली. आपल्या मंदिरांसून ताणें म्हजो कालो आयकलो. म्हजी भोव ताच्या कानाक पडली सदा. आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मागलो. ताणें म्हजो कालो आयकलो. देवाक सगळी लागलो. आत्मो आनी जिवीत सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोबे आसा. सर्वेस्पूर तुमची सोबी आसूं. सुवामा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजू फातराबून जुदेवानी नोम्यान फातर उगोल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे तोदवीन जायत्यो बऱ्यो कन्यो हांवें तुमच्या गळ्या मुखार करून दवरल्या. तातली खंयची कन्नी पासत तुमी म्हाका फातराक सोदता. जुदेवानी ताका जबाब दिलो,
बरे गोडणीक लागून आमी तुका फातराक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासप कित्याक तूं मनीस जावन आपुणूच देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगता अशी तुमच्या शास्त्रांत बरयलोली आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतले उतर म्हणून नजर म्हणटच जांकां देवाचे उतर पावले तांकां तुमचे शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला. आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय अशें म्हणून येता. हांव म्हज्या बापाच्यो तोडण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजे विस्वास दवरनाका, पूण हांव त्यो करता जाल्यार जरी तर तुमी म्हजे विस्वास देविना त्या पुण्याचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशी बाप म्हजे सोबी आसा आनी हांव बापा सोबी आसा म्हूण मानून घेयात. हें तुमच्या मनात अदीक अदीक रिगोदी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुवावान पयलीं जॉर्डना भोंवतणी स्नान दितालो थंय जेजू पडत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचे विशीं येवन म्हणलें, जुवावान कसलीच गुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें. आनी जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी जेजूच्या कोश्टाच्या काळान आमी आसा, दुसऱ्या उतरांनी प्राचीन काळान आमी आसा. आनी हो काळ खेरीत आमकां बातकां पयसावूं पुरो करता, देवाक लागीं येवून आमकां सांगता. आनी देखूनच आयचे पयले वाचप आमी जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप आमी आयकलां. सगळ्याच वाटांनी म्हाका जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कुऱ्यो करतात त्यो हांव आयकतां. ताका लागून दिवया म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजे गोट्टान पडून रावूंक लागले. जेरेमिया प्रवादी जे वायट करता ताका बरें सांगतालो, आनी जेन्ना आमी बरें सांगता त्या मनशाक आवडना. आनी जेरेमिया कितें सांगतालो तो हे इस्रायलाच्या गोंयचेक आवडनासली, आनी देखूनच ताची सूट घेवंक सोदता. पूण जेरेमिया प्रवादी भियेना. देव आपल्या सांगाता आसा, देव आपल्या सगळ्या आकांतांतलो वाटायतलो म्हूण तो जाणासता. आनी जें कितें देवान ताका कार्य दिल्लें तें आपल्या जिवितांत तो फुडें व्हरता. एका बोलमूक विरा सारको सर्वेस्पूर म्हजे सांगाता आसा. एक बोलमूक विरा सारको सर्वेस्पूर म्हजे सांगाता आसा. आनी देखूनच तो भियेना, कितें सांगचें आसा तें सांगता. म्हाका दुस्मानाक पयलो म्हाका जैती म्हूण करतलो, तांकां हारयतलो म्हूण हो ताचे देवाचेर खोल विस्वास जेरेमिया प्रवाद्याचो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमचो देवाचेर खोल विस्वास आसची गरज आसा. जेन्ना तूं बरें काम करताय तेन्ना देव सदांच तुज्या सांगाता आसा. देव तुका केन्नाच जाणिना हें आमकां आयच्या पयल्या वाचपाक दिसून येता.
आयचे दुसरे वाचप आमी जुवाबाच्या शूर भोगांतले वाचप आमी आयकला आनी जेजू फादरान जुदेवानी परत फादर बोलले आनी जेजू ताका बरो प्रश्न विचारता कसल्या कारणाक लागून तुमी म्हाका फादराक सोदता आनी हे म्हणटा तुजे बरे कोंकणीक लागून न्हय पूण तूं देव निंदा करता मनीस सांगून आपूण देव म्हूण सांगता हाका लागून तुका आमी फादराक सोदतात अशें जुदेव जेजूक जबाब दिता पिडीच्या बाबा भयणीनो पूण हे जुदेव लोक देवाक जेजू दोन सोयऱ्यो आसात ते सोदतात मनीसपणाचे आनी देवपणाचे पूण हे जुदेव लोक फकत मनीसपणाचे सोय पळयतात देवपणाचे सोय विसरतात जेजू मनीस आनी देव म्हणून वळखून घेवन फाटीं सरता आनी देखून जेजू तांकां सांगता म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात पूण म्हजें हांव जें कितें करता त्या कोण्याचेर तूं विस्वास दवरात म्हजेर विस्वास दवरिना पूण म्हजे कोण्याचेर जेजू बरें शिकलायत घेतालो जेजू दर एकल्या मनशाच्या जिवितांत बरेपण हाडटालो आनी जे कितें जुवा पाकिस्तान बाकीत गेल्ले ते सगळे लोक पळयतात आनी देखूनच निमाणी वळिनी आमकां मेळटा जुवावान कसलीच गुणां करूंक ना पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलें तितलें खरें जालें जे कितें जुवा पाकिस्तान जेजू विशीं बाकीत केलोलें ते सगळे साकार जालें म्हणून लोक पळयतात आनी जेजूचेर आपलो विस्वास दवरतात प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमचो भावार्थ केन्ना वाडटलो हो करेस्माचो काळ हो प्राचिताचो काळ जेजू बरें करता तें पळोवन आनी आमच्याय जिवितांत जायते बरेपण हो जेजू हाडटा आनी जेन्ना आमी दोन एकले जेजूचें बरेपण अणभवता तेन्ना आमचोय विस्वास जेजूचेर वाडटा आमचोय विस्वास जेजूचेर आमचो विस्वास भावा जेजूचेर वाडटा पूण प्रितीच्या बाबा भयणीनो दोन दिसां आमी जेजूक अणभवया अखेरीत कुरपेचो काळ परशी जेजूक अणभवपाचो जेजूचें बरेपण वाखाणपाचो जसो जेरेमियास प्रवादी देवाक आपणा सगळी बरेपण दाखयलें ताका लागून देवाक वाखाणटा देवाची तुस्त करता आनी दोन दिसां देव आमचें सगळें बरेपण दाखयता हे खातीर देवाक आमी वाखाणया देवाक दिनवासया खेरीत आयज आमी आपलो सिप्रियाना ह्या आमचे भयणीचो विलास आमी करता आनी आयज आमी सगळीं हांगा तिचे बसत मागूंक आयल्या घडी ह्या संवसारांत जियेत आसतना मनीस कशी घडी खंय चुकली आसतली आनी देखून चुकली आसतली देखून आमी हांगा एकठांय जाल्या ह्या आमचे भयणी पासत मागणी उबार देवाचें काळीज मोवाळान देवाची काकूट हे भयणीचेर देवान दिश्ट घाला आनी तिची सगळीं पातकां भोगसून जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक तिका मांडटा जेन्ना ह्या संवसारांत आमी बऱ्यो कमयो करता तेन्ना देव आमकां स्वर्गा राज्याक इनाम दिता देखून प्रितीच्या बाबा भयणीनो होय काळ आमकां बऱ्यो कमयो करून आदार आमी म्हणटा उपास करप मागणी करप आनी दान करप ही बऱ्यो कमयो जावन आसा जेन्ना आमी कितेंच वायट करता तेन्ना आमचे कडेन बरी पुण्य करता तेन्ना देव आमचेरूय ताकदीची नदर घालता आमची सगळीं पातकां बक्षिता आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक आमकां वाटयता आपणा आपलें रूप पळोवंक आमकां फावो करता हेंच आमी हे भयणी खातीर मागुया संवसारांत घडये खंय मनीस कशी चुकल्या जाल्यार देवाक तिची ताकदीची नदर घालता जेजूचें मूख तिका पळोवंक बाग फावो जाता हेच करून देवाची कृपा देवाचें बळ आमकां जणेकल्याक मागून घेवया
बलिदान सोडून विधा देवा बापा मानता दसरी जाऊन मागा स्वर्गस्वर आपलो सिप्रियाना तुझे दिवेच्या मोनाच्या वार्षिक दिसा आम्ही तुका भोगता त्या फारीकपणाच्या आणि वाकाणीच्या युद्धावरवी तुझ्या भक्ता बरोबर सासनात तुका वाकाण दयाळपणी तिका बोल ही आमची खाती मागणी मानून घे तुझ्या मोगाच्या पुता जेजूची नामी सुरवेस्तूर तुमचे सोबे आसून आमची काळजा मारुया सर्वेस्पुरा आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्पुरा पवित्र बाबा सूर उर्बेदारा आणि सासण्याच्या देवाक सूर काळी आणि सूरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या पुताच्या कोस्ता मोहनावरवी सोमल्या संसारात जिवीत मेळ्ळे आणि आमची काळजा करून पावली तुझ्या मोहिमेची वाखाणणी आपल्या पुरुषाच्या पुत्रा व्हडा बळान जेजून संसाराची न्हीद केली आणि आपली पदवी फागोयली देखून आता सगळ्या दूतां भक्तां सनाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक घालून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीक दोस म्हणून सोसून विचारली ताणी तो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिरसान दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर तुमची तेच पुरी जेवण जातोच ताणी कास घेतली तुका नव्या दिनवासलो ती आपल्या शिरसान दिली आनी म्हणले तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी करोडाची हें रगत पातकाचे भोगसणी मेळच्या तुमची पासत आनी सोमेस्त तुमच्या पासत ते बारवतली हे म्हज्या उगडासा उरात बाबा ताचो दूध गुरगुरपिया बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उल्हास करता आनी हो जिविताचो पंगड आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हां समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा आपली पृथ्वीची विस्तारली तुझे गोवी सुबीचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या बागीमून बापा फिलिप नेरी आमच्या भूमी बापा आणि सोफिया यात्रिकी मोर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाढव सर्वेस्परा तुझी चाकोनीची आपलो सिप्रियानाची काकूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण वेल्या आयज एक परस पडटा जशी कोविस्ताना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनोव जिवन जावं पुनोव जिवन कोणाचो परबसो धरून गेल्या ते आमच्या मामापणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्याक समजता तुजे कोरजोडीत मुखामोळ करूंक फावो कर आमा समस्ताची हांगावेली भोंवती जमल्याची तशी आयज जोंदी समोर उमटल्याची आनी सिप्रियाना हे भयणीच्या कुटुंबाची दया कर म्हणून आमी मागता आत्मा मारिये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भागीमोन तुझे भागीमोन दोन तुका भागीमोन तुझे बाजार आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सनतान तुजी महिमा करून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सनता त्या जेजू दाय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सोर उर्मिदार बापा सोर बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडमुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोली प्रार्थना आमी दीन घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य संवसार येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पापां बखूस आनी आमकां हारली करूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोब वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी सुर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोडमुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान वावुरता तूं आमकां तुजी उदार काकुटी सोब आकांतली सुटूर आनी सोब आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता मी तुझ्या दोन पुतां म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पापाची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताची इश्टगार आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजकोट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दियात देवाचे जेजू म्हणटा हांव पुनोव जिवनपण आनी जिवीत जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जीव आसतलो असल्या बाबाटान आनी भरवशान ह्या ताच्या जेवणान आमी वांटो घेतात ती सगळीं सुभागी Thank you.
प्रार्थना प्रिदिशा बाबा आपलो सिद्धियाना तुझे विवेकाने भेटतली हे बलिदान आणि आमची मागणी दये मानून घे आणि तुझे काकुटी तिची पाताची सोय पडा धुवून काढून आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्विसफुल तुमचे सौर्य असो सो पूर्वीदा देव बाप आणि दूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आणि तुमच्या घराण्याचे आशीर्वाद घालून वचूया जेजूची शांती आणि मोगान तुमकां धाडटा